खाली कुर्साची परब समोर एक सुगुल्लो नियाड आमकां सगळ्यांक खरेंच आमी सगळीं खुशालकायेन आनी दादोसकायेन भरली आसली कित्याक हो खाली कुरीस आमकां सगळ्यांक एकठांय हाडटा आनी आमचेर देवाचो आशिर्वाद देंवयता न्हयच फकत आमच्या शेतकारांचेर पूण सगळ्यांचेर आशीर्वाद घालता हेच मनान आमी ही परब करूंक एकठांय जाया येशू वर्तमानांत निमाणी कडेन आमकां प्रश्न घातलेलो आसा तर सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदार वो आपल्या जिवाचे बदलेक मनशाक कितें दिवंक जाय प्रितीच्या बाबा भयणीनो जेजू आमच्या पातकां पासत गुरसार मेलो आनी गुरसार मरून ताणें आमची पातकां भोगशिली आनी आमी सगळीं कितें भाशेन जेजूच्या ह्या रिणांत आसा आनी हेच पासत आमी जोड एकल्यान देवाक मानता तसली जिवीत जिवंक गरजेचें आनी कसलें जिवीत मोगाचें शांतीचें एकवटाचें भोगसण्याचें जिवीत आनी हो पवित्र कुरीस आमकां होच उगडास करता की आमी सगळीं मोगाची देवाची आनी मोगान आमी जिवंक जाय पवित्र कुरीस जो जावन आसलो एक लोजेची खुणा कास्तेचें फॉर्मोण पूण जेजून तें बदललें आल्बर्टो रिबेलो मायणाचो शेतकार ही पांड आमी वर्सान वर्स ऑगस्टाचे 20 तारखेर बांदतात ही पुर्वजांची निशाणी तेणी बांदून दवरलेली देखून आज पासून तेंच्या फाटल्यान हे हांडी वयल्या खुर्साची आमी फेस्तां चालू दवरता वर्साच्या वर्साक तशेंच हे खुर्सा कडेन जायतो लोक मागूंक येता तेंगेल्यो आंगण त्यो चुट्ट्यो मोडटा त्यो मागोवन तांकां मागलोलें हांडी कुरीस तांकां मागलोलें तेणी फावो कोत्ता आनी जायते जाणांनी येवन तेणी गोवाय पासून दिलोली आसा आपण मागलोलें आमकां हांडी खुर्सार मुखार घालून तांकां मेळ्ळां म्हणून तेणी सांगलां तशेंच हे पाटी आमचो हाजनाचो ग्रूप ही कमिटी आनी शेतकार ही हांड बांदूंक आज आमचें काम चालू आसा आनी तशेंच आमचे शेताचे फार्मर्सांचे 3 ग्रूप आसतात एक वर्साक एक ग्रूप आमी हे फांडीचें काम करता ह्या वर्साक आमचे हाजनाचो ग्रुपान ही हांड बांदून काडल्या आनी तशेंच हिंगाच्यो जायत्यो आंगवण्यो जाता लोकांची जेवणां आनी थोडे लोक शेतकारूय जेवणां दिता आनी भायलोय लोक आपली आंगवण मेळ्ळी म्हूण हिंगा जेवण हाडून सगल्या दादोशी कोत्ता।